संपलेल्या जोआना रोझारियो चौथम्याक मीस बुडयता फ्लाविया आनी रॉडलिन मास्करेनस. पयल्या वर्साचो उगडास तेरेजा जेनिफर कॅरोलीन डिमेलो. चौथम्यांक मीस पिटयता इएन सिबिल आनी तांची फामील. देवान तांकां सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, आयज भाग्यवंत जुआंव मारिया वियानी ह्या यात्मिकाची परब आमी समोरता. आमचे पवित्र सभेंत मारिया वियानीक गोंगल्यांचो आस्कारी म्हूण नेमला. आपल्या जिवितान जुआंव मारिया वियानीन एक बरो गोंगली जेजूच्या काळजा सारको जावंक तो वावुरलो. आपल्या यात्मिका जिवितान ताणें देवाचें उतर सोंपेपणी साद्या लोकांक ताणें परगट केलें. आयज आमी ताचो उगडास करतना ताचे भाशेन आमी जावंक वावरुया. अदीक करून आमी गोंगली न्हय व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी आनी व्हडल्या पोरण्यांनी जेजूक परगटूंक, पूण आमच्या दिसपटी जिवितान पवित्र पुस्तकाची समजणी, आमचे इग्रोज मातेचे कायदे आनी एक पवित्र जिवीत जिवंक ताचो आदार आनी बोल आमी मागुया. तेच परी आयच्या दिसा सगळ्या पाद्रींक जे फिरगोशेनी वावुरतात तांचे पासत मागुया. देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तांच्या वावराचेर ताणें आशिर्वाद घाल म्हूण गरीब भाशेन आमी आयज आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसाणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून मनान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासून सांगवार म्हणजे सगळ्या युद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सरस्परा आमच्या दयाळ बाबा, भाग्यवंत जुआंव मारिया वियानीक तुवें बऱ्या गोंगल्याच्या उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेड्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरजेक सर्गीचे वाटेन चलूंक वावुरलो. ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गोंगली जावन आनी ताच्या सांगाताक आमी सगळीं आमच्या भावा भयणेच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक सासणाच्या आनंदात आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावयलें वाचून. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक अशें पावलें. सर्वेस्पर इस्रायलचो देव अशें सांगता, हांवें तुका सांगल्यात हीं सगळीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे दुखीक ओकोत ना.
आनी तुजो गाय पेकपाचो न्हय. तुका सगल्यांनी सोडला, तुज्या गायाक ओकोत ना. तुका बरो करूंक आनीक उपाय ना. सगळे तुजे मोगी तुका विसरले. ते तुजी खबर घेनात, कित्याक दुस्मानांक करता तशें हांवें तुका मात दिला. तुका बरीच खास्त लायला, कित्याक भोव व्हड तुजो गुन्यांव. मेजूंक लेखूंक जायना तितली तुजी पातकां. तर तुजे दुखी पासत कित्याक रडटाय? तुजे दुखीक ओकोत ना. तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून, तुजी पातकां इश्पाबायली देखून, हें सगळें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पोर अशें सांगता. आतां हांव जाकोबाचे तंबू नव्यान उबें करतलो आनी ताच्या घरांची दया करतलो. आपल्याच घोडतानाचेर शार नव्यान बांदून येतले आनी राजवाडो आसलो तसो आपल्याच जाग्यार नव्यान उबो जातलो. तांच्या तोंडांतली भायर सरतली दिनवासनेची गितां आनी खुशालकायेचे उलास. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती आनीक देंवोवचो ना. तांकां मान दितलो, पिकोवन करचो ना. आदी आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो कुद्दुबो आसतल्यो. तांचे मोंडोल म्हजे मुखार थीर उरतले. तुमकां धुमाळो दितात तितल्याकूय हांव धुमाळो दितलो. तांचोच एकलो तांचो फुडारी जातलो. तांचेच मदलो तांचो अधिपती उपजतलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हज्याशी येतलो. नाजाल्यार आपलो जीव संकटांत घालून म्हज्याशी लागीं सरूंक कोणाक सांगत? अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमी जातल्यात म्हजी परसां आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर. देवाचे बोडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतली आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासतल्याचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. जल्मूची आसा ते नवे पिणकेक सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगान हें सगळें बरयलोलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांत हांव सर्वेस्परान उलोवंक घालो. स्वर्गांत हांव पृथ्वीचेर ताणें दयाल नदर घाली. कैदांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकांच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जियोवंक मेळटलें आनी तांची संसद सदांकाळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुसलेमांत ताची स्तुती करचे पासत देसां देसांचो आनी राष्ट्रां राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका दाड्यान सर्वेस्पराचें वंदन करतलो. जबाब. सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. उद्गार.
सर्वेस्पराक जोय जोय. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. सर्वेस्पराक जोय. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजू शिसांक व्हड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 साण जातूच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण थोडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी सांपडलेले, कित्याक वत्तें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या फारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशीं आयलो. आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवन ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हटलें, धीर धरात, हांव तो, भिवूं नाका. पेद्रून परतिपाक करून म्हटलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलूंक तुजे सरशीं येवं सोपो. जेजून म्हटलें, यो. तेन्ना पेद्रू व्हड्या वयलो देंवलो आनी जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वाडोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हटलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजू हात पाठवून ताका घोट धरलो आनी म्हटलें, हलक्या विस्वाश्या मनशा, कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय? आनी ते व्हडार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. व्हड्यान आसलेल्या ताणीन ताचे मुखार सरपटून म्हटलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमकां कातलिकांक आमच्या पवित्र पुस्तकांत 4 प्रवाद्यांची पुस्तकां आसात. इसायस, जेरेमियास, एझेकियल आनी दानियल. क्रिस्तांव दुसऱ्या क्रिस्तांवांक, प्रोटेस्टंटांक असले लोकांक दानियल प्रवादीचें पुस्तक म्हणून मानिता. फकत 3 महाप्रवादी, इसायस, जेरेमियास आनी एझेकियल, आनी 12 ल्हान प्रवादी. आमी ह्या दिसांनी जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचतात. जेरेमियासान असल्या तेंपार देवाचें उतर परगट केलें जेन्ना इस्रायलाचें निसणटण जावचें आसा. आनी कारण जेरेमियास म्हणटा, ती वायट जिवीत जी येता, जिवीत बदलूंक तयार नासली, ते पासत तांचेर हे संकट येता. आमी आतां आमच्या तेंपार असल्या एका संकटाक सांपडल्या. काल हांव वाचतालो आमच्या गोंयांत हें हॉस्पिटल पळय आसलें कोविडाचें, तातूंत आतां फकत 30 खाटी उरल्या. जरी तो लोक इतलो ह्या दुयेंसाक सांपडटा, मागीर कोत्तेल्यो कितें तर भिरांत आयता लोकांची. आमी सगळीं भियेलेलीं आसा. कोणा कडसून म्हाका ही व्हायरस येतली काय, हांवें कितें करचें, कितें जातलें, ती भिरांत सगळ्यांक. आनी असले भिरांतीन आमी जियेता. आनी आमी कांय फावटी देवा कडेन विचारता आसतलीं, आमी कितें केलां. खरेपणी आमच्या संवसारान आमी जायतें वायट केलें. बेश्टायलां आमच्या संवसारांत. प्रकृतीक गार्बेज, चिकोल, पोल्युशन, प्लास्टीक येता थंयसर प्लास्टिकाचो धुंवर, उदकान, दोंगरांचेर, आमच्या घरा कडशीं सगळी गार्बेज आमी करून सारकें वायट केलां हो संवसार. नुस्तें मरता, सुकणीं मरतात,
तेल दर्यांत येता हें सगळें आमी वायट इतलेंच न्हय नैतीक मॉरल डिके आमी संवसारांत चयता मोबायला मदें मोग आनी ना काजारां मोडटात भुरगीं आवय बापायचें आयकनात आमचे राजनितीक मोहल बरो ना चोर नागवणे आनी असल्या वातावरणांत घडयेक हांव म्हणटा देव आमकां कितें सांगूंक सोदता घडयेक आमी बदलूंक जाय जेजू आयज आमकां आश्वासन दिता भियो नाकात म्हणटा हांव आहा म्हजेर पातयेवन रावात पेद्रूक वाटायलो तसोच आमकांय घट धरता जेजू पूण आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय हांवें म्हजें जिवीत आपल्या तेंपार जॉन मारिये वियेनीन आपल्या ल्हानशा गांवांत आर्स ह्या गांवांत वायट ताका दिसलें आनी तें वायट तो बदलून पावलो पाद्री जायते वायट जिवीत जियेताले कुंसाराच्या साक्रामेंतान बसून ताणें लोकांक जेजू कडशी हाडले पळय तें दुयेंस जें आतां आसा आमकां कितें शिकयता आमचें जिवीत सुदारुया देवाच्या उतराचेर भाट धरुया जेजू आमकां घट धरता आनी म्हणटा भियो नाका हांवूच तो हांव आसा ह्या भाटदानाच्या दिसान आमी वांटो घेवया Sorespora deva suscitare snara amkantin basta jaular panan terankan dilay tomulo आम्ही तुका भेटयता फ्री तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो Sorespora deva suscitare snara amkantin basta तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाक वाडेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां ओपनीक पियोन जातलो Sorespora देवा ल्हानवीक मनान आनी पापकांची तूप धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तशें आसा म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड Sorespora सगळे म्हज्या पापांतलो म्हाका दूर कर म्हज्या भावनानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका Sorespor मानून स्वर्गवेदारा देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक योद समोरून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या भोवल्या खाल तुज्या मोगान जीव सासणान सरवण जोडून आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी Sorespor तुमचे सोबे आसूं आमची कालसां उबारया Sorespora आमच्या देवाक दिववासूया Sorespora पवित्र बापा स्वर्गवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्वतान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिवपासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जॉन मारिया वियानी तुज्या भक्ताच्या मानान ही परब समोरता तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्ता सनातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 कलराचो सर्वेस्वर सगळ्यांनी संसार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता
समर्थी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन पोस्ट मरण ससूतेच्या दिन ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांत दिलो आनी उठलो. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे कसोत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे कसोत आनी समेस मनशां कसोत तें मारतलें. हें म्हज्या गिलासाक करा. पाळताचो दुसरो बूट कपोवया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाच जिणेंत पियेता. इतले फावटी तूं वैभवाक येवसर आमी तुजें मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कापली. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समजता तुजे परतरीत तुका मोड करून पावो. आमा समस्तांची दया करून आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मारी देवाची माय संगती, तिचो पती बागेवन जुसे, बागेवन जुवा मारी बियानी, बागेवन दोन मृतां आनी सोदकांनी तुका मारल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटून तांच्या संगता तुजी महिमा घालून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूंतल्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना वीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी तोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बरोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवारा. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवारा. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांत आमी बरमाशान वतलेता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली आपणाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा धरून गतांत उरलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश दिता. तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोऱ्याक आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे संसाराचे आमची काकूट कर. देवाचे
देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. Senhor Jesus Cristo, cura de botar no seu pecado. E am Jesus, e a nikas, a tinas, e no chop, e no deixamos curir, moraiki, deixamos papor. O Jesus देवाची शिळी संसाराचेर पाप काडटाली. शिळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुदारली. सोम्या मोदी भितोरचे म्हाका फावोदान तुज्या सांग म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां दिसता. Cristaci cur, Cristaci cur, Cristaci cur, Cristaci cur. प्रार्थना. सोर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पुरी जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयोन जुआ मारिया वियानीचे देखीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करून आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरसांक पावून आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुताक जेजूचे आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सगळ्यांसून तुमचे सगळ्यांक सोर पदवेदार देव बाप आनी खूब आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान